म्हाका दिसता गळटी लागली आसतली म्हणून तर हो सरकार पावणे 2 महिने लागतात रेनकोट आणि अम्ब्रेला जे रेनकोट युनिफॉर्म नोटबुका आणि बुका लिवपाक। अर्धो पावस गेलो 70 इंच पावस जालो रेनकोट कोणाक भुरग्यांचे शिक्षण एक पावणे 2 महिन्यात फुडे गेले त्याचे कितें ज्या पद्धतीन हो मुख्यमंत्री विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळटा असो आमचो राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचो आरोप आसा। आज ज्या पद्धतीन जे मराठी शाळा फाटल्या 5 वर्षांत जवळजवळ 90 शाळा बंद पडले। म्हाका दिसता शाळा बंद उडोवप आणि शाळा बंद उडोवपाचो हो कटकारस्थान आहा अशें तरी आमकां दिसता। आज ज्या परिस्थितीन सबका साथ सबका विकास, सबका साथ नहीं सबका विकास नहीं तर सबका घात केलो आहे सरकारान आणि कसो केलो आसा जाल्यार ज्या परिस्थितीन 2012च्या इलेक्शनाक हे सरकार सत्तेर येयले त्या वेळाचेर जे बेकारी हटयता म्हणून सांगलेले ह्या सरकारान आज अनएम्प्लॉयड आज बेकारी वाडलेली आसा। ज्या भुरग्यांक आपल्या मॅनिफेस्टोत सांगलेले अनएम्प्लॉयड भुरग्यांक आम्ही 4,500 रुपया भत्तो दितलो ते 4,500 रुपया भत्त्याचे कितें जाले हो एक क्वेश्चन मार्क आसा। जो फॉर्म 5 रुपयान मेळटालो त्या फॉर्माची 200 रुपया कित्याक फी लायल्या हे सरकारान गोंयच्या जनतेक उत्तर दिवपाची गरज आसा आणि आमचो डिमांड आसा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचो मुख्यमंत्र्यान हेचे स्पष्टीकरण करचें।